नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दितात. गोंयच्यो दर्यावेळो सुरक्षीत नात अशें आमी सदांच म्हणटात. पर्यावरणाचो प्रश्न मुखार काडटात. पूण जेन्ना ट्युरिजमाचो विशय येता तेन्ना दर्यावेळो आमी चडांत चड एक्सप्लॉयट जावपाक दिल्यात. आनी दर्यावेळो आतां भायल्यांक विकून वडोवपाचें एक कारस्थान म्हणया किंवा एक लोकांक एक आतां उमेदच उरूना आपली जमनी सांबाळपाच्यो, शेती सांबाळपाची. आनी तातूंतल्यान एक प्रश्न आतां निर्माण जालो तो उत्तर गोंयांतल्या दर्यावेळो संदर्भांत. आनी मोरजे मेरेन मोरजे आतां जवळ जवळ सगळे भायल्यांनी दर्यावेळ विकती घेतल्या. आनी ज्यो पी जमीन शिल्लक आसा, दोंगर शिल्लक आसा, ताजेरूय आतां दिल्लीवाले कब्जो करूं लागल्यात असो आरोप जाता. 2 दिसां पयलीं एका तरूण भुरग्यान जो शेती करता तो मुखार आयलो आनी ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें मोरजेंतल्यो जमनी वाचयात. मोरजेंतल्या जमनीचेर टोळधाळ पडटा आनी दिल्लीवाले ते विकून घेवपाक सोदतात. ह्याच विशयाचेर आज आमी चर्चा करतात. आनी जो तरूण भुरगो ह्या जमनी विकप्याच्या आड खरपणान उबो रावला तो आज आमचे चर्चेन वांटो घेता. तुमची हांव वळख करून दिता. आमचे बरोबर आसात मयूर शेटगांवकर. मयूर हे मोरजे रावतात, ते शेती करतात. इतलेंच न्हय जाल्यार ताका आपली जमीन, मोरजेची जमीन सांबाळून दवरची अशें दिसता. आमचे बरोबर आसात ॲडवोकेट प्रसाद शहापूरकर बाब, जे स्वता पत्रकार, स्वता वकील. ह्या विशयाचेर ते सतत खरंदाय करतात. आनी तांणी आमचे ह्या आदल्याय चर्चेन दर्यावेळ सांबाळून दवरपा संदर्भान आवाजाचें प्रदूशण ह्या सगळ्या विशयाचेर चर्चा केल्ली आसा. हांव तुमचे कडेन येता मयूर बाब. मयूर शेटगांवकर हें नांव हालीं खूब वर्तमानपत्रांत गाजलें. आमी जाणात फाटलीं 2 वर्सां तूं मोरजेच्या जमनी सांबाळून दवरपा संदर्भान आवाज उठयत आसा. ह्या वेळार तुवें सामकें कायदो घेवन आयलो. तूं म्हणटलो म्हणल्यार आपल्या कोर्टांत वतलो, ह्यो जमनी आपूण हाडायतलो. मोरजेचेर तोळधाड आयल्या, भायले मोठ्या प्रमाणाचेर जमनी मोरजेचे विकते घेवपाक लागल्यात अशें तुका म्हणपाचें आसा? हय, सारकें. कित्याक न्हू 20 वर्सां पयलीं कितें जालें, काही लॉबीज जे भायले लॉबीज आहात तांकां इन्वेस्टमेंट हांगासर करपाची दिसली आनी ते लोकल्सांक घेवन न्हू परचेस करपाक लागले. तितून दिल्लीकार्स आहात, काही अदर स्टेट्स आहात, आंध्र प्रदेश आहात. सो तेंच्यांनी हांगासर इन्वेस्टमेंट केली मोरजे गांवान आनी हळू हळू तेंच्यांनी लँड परचेसींग केलें आनी हांगासर सिवील कॉलनायजेशन केलें तेंच्यांनी एकंदरीत म्हणपाक गेलें. आनी तें कॉलनायजेशन करून करून आतां 20 वर्सान जर पळयतात जाल्यार फूल एंटायर मोरजी 85% लँड जो आहा तेंच्या कडेन आहा. आनी आमी जे लोकल्स आहात ते फक्त 15% लँड ऑक्युपाय करून तितून फक्त आमची घरां आहात. आतां हळूहळू पळयत जाल्यार फुडें फाटीं आमकां जमनी ना, जमिनी रावचे ना. शेतां करपाक आमचे कडेन जमिनी नासतले, खावपाक पिवपाक आमचे कडेन सोर्स नासतलो. जर सेटलमेंट करून जर हे सगळे जमिनी जर आमी विकपाक लागले जाल्यार अन्न वस्त्र निवारा म्हणटा तितलो अन्न गायब जातलो. रावले फक्त वस्त्र आनी अन्न. बरोबर. ते पूण म्हाका एक सांग, आतां म्हत्वाची गजाल, मयूर शेटगांवकर सारको एक तरूण भुरगो मोरजे गांवांत शेती करता. तुका कित्याक शेती करन दिसता? सगळे लोक टुरिजम करता म्हणटा. तुवें शेत वीक, तूं बरो गाडी बिडी घे, टुरिजमान वच. कित्याक जाय ती शेती करून? कितें कावाड कश्ट करून केळ मेळपाचें आहा? तेच सांगूंक सोदता की हेतूंतले 3 गजाली जे सांगला, अन्न वस्त्र निवारा. तेतूंतलो फक्त जर निवारा आनी वस्त्र रावले जाल्यार अन्नाचें कितें करतले? जेवपाचें आमी खंयसर? सगळे जर जमिनी विकले जाल्यार जे सोर्स ऑफ, आतां एग्जाम्पल घ्या दुबयक तांकां तेंचो सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर कांयच ना. सो ते सगळे भायल्यान इम्पोर्ट करता. सो आमकांय जर तशी गरज पडली जाल्यार आमच्या कडेन खंयचीच नेबरींग कंट्रीज ना जे आमकां फीड करूंक शकता. सो आपलो जो सोर्स, जे जाणट्यांनी पयलीं बरें प्लॅनिंग केल्लेले, ते खूबच हुशार आसलेले. अर्बनायजेशन जावच्या पयलीं तेंच्यांनी न्हू आपले जमनी राखून दवरले आनी तेचेर शेतां करून, भाटां करून ते आपले पोटाची भूक मिटयली तेंच्यांनी. बरो प्रश्न. हांव तुजे कडेन येता. ॲडवोकेट प्रसाद शहापूरकर बाब, तूं एक एक्टिविस्ट, तूं वेगवेगळे प्रश्न मांडीत आसा. आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा त्या प्रमाणे 12 प्रॉपर्टी आशिल्ल्यो, तातूंत भितरल्यो 6 प्रॉपर्टी मोरजे गांवांत आशिल्ल्यो आनी त्यो ऑर्किडांतल्यान सेटलमेंट केल्यो एका म्हयन्या भितर. हो जो पळय 17(2) टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्टा खातीर आसा, एका म्हयन्या भितर त्यो काडल्यो आनी सेटलमेंट करून उडयल्यो. हें जें पळय कितें सत्र मोरजे गांवांत जालां, आतां कशें आसा, मोरजे हो एक समुद्र किनाऱ्यावेलो गांव. थंय लोक आशिल्ले, शेतकार आशिल्ले, थंय नुस्तेकार आशिल्ले, कांय प्रमाणात टुरिजम चलतालो. आतां पूर्णतः ते गांव आनी गोंयकारपण त्या गांवांतले नश्ट करून उडयलां. तुजें कितें मत हाजेर? सर, पेडणे तालुक्यान मोरजी गांवांत जी सपाट्यान म्हणजे जितले जलद गतीन जो विकास म्हटला तो विकास करता ताजी आतां फळां आमकां पळोवपाक मेळटात.
हय 1990च्या दशकान हो सुरू जाल्लो, पूण 2002 जेन्ना आमचो चोपडे शिवोली पूल अस्तित्वात आयलो ताजे उपरांत जी झपाट्यान विकासाच्या नांवा सकयल काम चल्लां ताका खंयच प्लॅनिंग नासतना हें सगळें जालां. आनी अशा पद्दतीन दर्या वेळे आतां सोंपल्यो, आतां दोंगराचेर लक्ष गेलां आनी आतां दोंगर सगळे काबीज घेवपाचे प्रयत्न चल्ल्यात. आनी हें सगळें चलता आसतना कायदो किंवा बाकीचे एडमिनिस्ट्रेशन आनी ज्यो कितें गजाली आसात तांकां कोणाचीच भिरांत उरिल्ली ना. बरोबर. आतां 62,000 स्क्वेअर मिटर जमीन बोवाळ जालो मोर्जीन की कन्वर्ट जाली. ताजे उपरांत आतां पेडणे तालुक्यांतलो झोनींग प्लान आमच्या खातीर एवेलेबल हांगा पणजे येवन पळोवचो पडटा, तो चेंज जाला. आनी अशा पद्दतीन पेडणे तालुक्यांतले झोनींग चेंज जाता किंवा जे नियम आसात, रूल्स आसात, त्या रुल्सा संदर्भात कसलीच सामान्य लोकांक किंवा ग्रासरूट लेवलच्या लोकांक कसली कल्पना नासतना हें सगळें चल्लां. आनी हाजो परिणाम असो जातलो सर की कांय काळान न्ही आनी फुडल्या 4-5 वर्सांत पेडणे तालुक्यांतले ज्यो गांव शांतिकायेन जे रावपी गांवकार आसात ते सगळ्यांक एक भंय निर्माण जाला की आपुणूच त्या गांवा भायले काय म्हणून अशा प्रकारचो प्रश्न उपस्थित जालो. मयूर बाब, सामके अशे तरेचे आरोप जाल्यात की तुज्या गांवांत जे पळय ऑर्किड्स फळबागो आशिल्ल्यो आनी इको सेन्सिटीव झोन ते पूर्ण नश्ट जाल्यात. आनीक हे सामके म्हणजे ह्यो सगळ्यो जमनी राखून दवरपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो जर नश्ट जाल्यो जाल्यार सबंद ती जी पळय की थंयची पळय जी जीवसृश्टी आसा किंवा बायोडायवर्सिटी आसा ती नश्ट जातली. दुसरें, मोरजी सारको गांव हो दर्याचे वेळेर, दर्याक आतां चडांत चड सी लेवल रायज हो एक मोठें संकट वातावरण बदलान येता. सो हाजेर तुमी स्टडी केल्या की कशें बाबा हे गांव सांबाळून दवरपाक जाय, ना जाल्यार पर्यावरणाची मोठी हावळ ह्या गांवचेर येवंक शकता. बरोबर आहा. जसो पळोवपाक गेलो आमचो गांव हितून दर्या, शेतां आनी हो दोंगर ह्या 3 गोश्टींनी उबारलेलो आमचो असो गांव आकारान हाडलेलो आहा. बरोबर. आनी देव सत्पुरुश आनी मोरजायेच्या कृपेन तो गांव आतां पर्यंत जाणट्यांनी बरो आकारान दवरलेलो आहा. हय. आनी पळोवपाक गेल्यार हे जे इकोसिस्टम म्हणटात, जे की बर्ड्स म्हणटा, वरायटीज ऑफ बर्ड्स, मेजरली मोरजेन ह्यो नॅशनल बर्ड जो आहा पिकॉक, तो मोरजेन भरपूर प्रमाणांत आहा. ताका नेशनान डिक्लेअर केला की तो नॅशनल बर्ड्स. जर आमी दोंगरूच सगळे उद्ध्वस्त करपाक लागले जाल्यार हे बर्ड्स मायग्रेट करतले और हांकां मरण पावतले मायग्रेशना कारणा खातीर. तर हेच जर भारत सरकारान जर नॅशनल बर्ड म्हटला जाल्यार ताकाच आमी धांवडोवपाक लागले जाल्यार नेक्स्ट टायम सांग, मोरजेन आतां शेती करपी लोक उरल्यात? मोरजेन खुबशे लोक शेती करतात, अजुनूय करतात. भाजयेंची शेती जाता आनी भात शेतीय जाता. ओके. पूण मागीर ह्यो जमनी आनी टुरिजम तांचो मेळ कसो बसप? कारण येदे व्हडले, कारण मोठ्या प्रमाणाचेर सुरवेक जेन्ना टुरिजम सुरू जालो नॉर्थ गोंयांत तो आयलो आनी मागीर ह्यो सगळ्यो ज्यो पळय निर्जन जे पळय बिचीस आशिल्ल्यो, मोरजे किंवा बागा किंवा फुडले कलंगूटच्यान सुरू जावपी, थंय चडांत चड आतां प्रेशर येता टुरिजमाचें. आतां मोरजे इज एन अल्टिमेट, थंय आनी डेवलपमेंट करपा सारको उरला. जशें बागान पयलीं टुरिजम स्पॉट आसलेलो, सगळ्यान पयलीं बागा कलंगूट ह्यो टुरिजम स्पॉट आसलेलो. आनी मोरजे आरंबोल ह्यो जो पट्टो पेडणेचो तो एकदम सायलंट झोनान आसलेलो. आनी हळू हळू जो ओवरसीज जो क्रावड आहा ते आमच्या इंडियान येता, नॉट ओन्ली बिकॉज ऑफ गोवान येता, नॉट ओन्ली बिकॉज ऑफ बिचीस, तर काही जे पर्यावरण गोश्टी आहा, आमचो क्लायमेट आहा तो तांकां आवडटा. सो हे जे ओवरसीज जे टुरिजम आहा ते हळू आरांबोल सायटीन येयले, थंयसर सिविलायझेशन जालें म्हणून ते हळू मोरजे गांवान येयले. मोरजे गांव तांकां आवडपाक लागलो. आनी तुमकां हें खबर आसतलें की मोरजेक मिनी रशियात म्हणून वळखताले. तर आतां पळोवपाक आयच्या हितून पळोवपाक जाल्यार पंचायतीन बीन इतली परमिशनां दिवन हॉटेल, रेजॉर्ट आनी रेस्टॉरंट्स घातले जे की टुरिजमाक कोणूच पळोवपाक येयना. आनी ते आतां मूव आवट जावन ह्योच जो टुरिजम आहा तो मूव आवट जावन वेंगुर्ला, शिरोडा, महाराष्ट्रा बॉर्डर त्या सायडीन वयता. हो पॉयंट आमी घेतले. पण ताजे पयलीं आमी स्थानीक ज्यो पळय स्वराज्य संस्था ताजे कडेन येवया. आतां कितें जालां, मोरजे हें सामकें हॉटस्पॉट टुरिजमाचो. एका अर्दान ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणाचेर येतात, इंडियन ट्युरिस्ट. दुसरें ताका रशियन हब जालां मोठ्या प्रमाणाचेर, रशियेचें एक वन ऑफ द सिटीज अशें ते म्हणटात थंय. सो ह्या सगळ्या प्रेशरान मोरजे गांवांक वाचोवपाचें काम करपाक जाय आशिल्लें पंचायतीन. एका अर्दान टुरिजम, दुसऱ्या अर्दान पर्यावरण, मागीर TCP कायदे. पंचायत ह्या सगळ्या हातूंत भितर कसो रोल प्ले करता?
सर पंचायतीचो गांव राखून दवरपाक जसो तुमी म्हळें की म्हत्वाचो रोल आसा तसो सगळ्या पंचायतींनी जर जबाबदारीन वागत जाल्यार गांव राखण करपाची पूर्ण जबाबदारी तांचेर आसता. आतां पंचायतीचो रोल कितें आसा व मोरजी पुरतोच मर्यादीत न धरता आमी समजा पेडणे तालुक्याचो जर विचार केलो किंवा गोंयांतलो विचार केलो जाल्यार जायत्यो पंचायती पूर्णपणे अनिभित आसात. आपल्याक कांयच खबर ना, म्हजें कामूच न्ही हें, म्हजे कडल्यान वयल्यान ऑर्डरी आयल्यात, तांचे TCPची परमिशनां आयल्यात जावं आनी कोणाची परमिशन आसा, आमी फक्त इश्यू करपाची कामां करतात. अशी जी मानसिकता आसा, अशी जी तांची विचारसरणी आसा ती जो पर्यंत बदलना तो पर्यंत गांव सुरक्षीत रावपाक पंचायत जरी तांच्या हातान आसत जाल्यार तो रावंक शकना. आनी ताजेर पर्याय म्हणून जर गांवांतले ग्रामस्थ जर तांचेर एक विरोधकाची भुमिका घेत किंवा तांकां जाग्यार हाडपा खातीर किंवा तांकां बाबा तुमचे देख दवरपा खातीर जर ते वावरत जाल्यार पंचायत वेवस्थीत काम करूं येता. आमी पुरायपणान जर पंचायतीचेर सोडलें की ही तुमची जापसालदारकी तुमी पळोवंक जाय जाल्यार गांव नश्ट जावपाक वेळ लागूचो ना. म्हाका सांगात की पंचायत कशे तरेन फंक्शन करता. तुवें जेन्ना हो इशू काडलो की जमीन सांबाळया, मोरजे गांव सांबाळया, शेती सांबाळया, तेन्ना पंचायतीचो रोल कितें आसा? पंचायतीक जेन्ना हांवें इंटरव्हेन केल्लें की लक्ष दिवपाचें इलिगॅलिटीज तेन्ना पंचायतीन हेतून कांयच लक्ष दिवंक ना. रेगुलर तेंच्या कडेन फॉलोअप्स करून सुद्दां तेंच्यांनी कांय एक्शन्स घेवंक ना. मागीर हांवें हायर ऑथॉरिटी कडेन तेंची सेम इलिगॅलिटीजची एड्रेसींग केली. सो थंयसरल्यानूय म्हाका कांय जाप मेळोंक ना. इनफॅक्ट पंचायतीन ह्या खंयच्यार आत्तां मेरेन जे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्स वा रेस्टॉरंट्स येता ते लोकांक गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन केन्नाच तेंची परमिशन्स ऑर तेंचे ग्रामसभांनी तुमी हो प्रश्न रेज कित्याक करना? ग्रामसभेन कित्येक ग्रामसभेन आमी रिजोल्युशन्स घेतले, मल्टिपल रिजोल्युशन्स घेतले की जशें की उदकाचो शॉर्टेज आहा जाल्यार तुमी न्यू कन्स्ट्रक्शनां अलाउड करूं नाका. एक्झॅक्टली. जाल्यार तेंच्यांनी ते रिजोल्युशन घेवन सुद्दां बायपास करून फुडें वचून ती कन्स्ट्रक्शन लायसन्स अलाउड करता. हो हो हो. सो हें कितें एका अर्दान एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटा तें लक्ष दिना, TCP डिपार्टमेंटा ताणें जें कितें कंट्रोल करप तांच्या आवाक्या भायर गेलां, पंचायतीचे इंट्रस्ट ना. तो म्हणटे बरोबर ग्रामसभेन हे प्रश्न उपस्थित जातात. सर खुबशा ग्रामसभेत मोरजी, मांद्र्या आतां आनी इंटरनल विलेजीस आसा आमचे धारगळ, बाकीचे जे आतां मोपा एअरपोर्टाच्या कुशीक आसात तांच्यो, हांगा सगळ्यांक ग्रामसभेत लोक सहभागी जातात. ग्रामसभेक पार्टिसिपेट जावन आपलो आवाज आपलो जो विरोध आसा किंवा आपली जी चिंता आसा ते व्यक्त करतात. पूण सर फुडें ताची कृती जावच्या वेळाचेर सेक्रेटरी म्हणा किंवा पंचायत बॉडी म्हणा, सरपंच म्हणा, हांच्यांनी एक आपल्यापणान जर त्या बाबा म्हजी जबाबदारी आसा ही गांव वाचोवपाची. आनी सर इतलो पंचायत राज एक्टान तांकां पावर दिल्ली आसा की त्या पावरी सकल जर काम करत न्ही जाल्यार पंचायत आपलो गांव प्रोटेक्ट करपा खातीर लोकांक सुद्दां आतां तळमळ करपाची गरज पडची ना, इतलीच पावर आसा सर तांकां. एक्झॅक्टली. एक सांग म्हाका, तूं तुजे सारको एक तरूण भुरगो आज मुखार आयला, तूं लडटा, तूं म्हणटा जमनी सांबाळया, एग्रिकल्चर करया, तुका सपोर्ट गांवच्या तरणांचो मेळटा? ऑब्वियसली म्हाका म्हणजे सुरवात केलेली हांवें एकट्यान 2.5 वर्सां पयलीं की लोकांक हांवें समजयलेलें की इम्पॉर्टन्स कितें आमचे जमनीचे आनी राखपाचें. पण हळू आयच्या दिसा पळयता जाल्यार लोक म्हाज्या फाटल्यान उबे जाल्लेले आहा. आनी मोरजेचेच न्हू, फूल गोंयचे लोक आतां पर्यंत म्हाज्या फाटल्यान उबे आहा. तुका आमी TV कापून तुजे कडेन चर्चा करता, हाजो अर्थ तसो की तुजो जो पळय आवाज तुवें उठयला तो आनीक बुलंद जावपाक जाय. बिलकुल. आणि ह्या माध्यमांतल्यान जी मिडिया आहा, मिडियान सुद्दां खूब सपोर्ट केलेलो आहे हितून. आणि त्या कारणां खातीर भरपूरशे गजाली आमच्या सायटीन जाल्लेले आहा. सर हांव हातूंत मातसो हस्तक्षेप करता की 2-2.5 वर्सां पयलीं मयूरबाब आनी ताजे एक दोन वांगडी उबे रावले. मोरजे मंदीर परिसरांत एक मिटींग कॉल केल्ली सांजची 5:30 संक. पळयत जाल्यार कोण नाशिल्ले थंय. सामके नर्वस जाले. पूण मयुरान किंवा ताचे साथीदार आसात ताणें आपली निराशा किंवा आपूण नॅगेटीव थिंकींग न करता ते म्हणाले आपल्या परीन आपूण प्रयत्न करया. आनी आयज पयर जेन्ना गाराणें घालपाक लोक म्हणजे देवाचे ब्लेसिंग घेवपा खातीर जेन्ना लोक ताणें उलो मारलो तेन्ना हांव तर इतलो उल्हासीत जालो की थंय पळयतकच 25 ते 50 लोक तरणाटे आनी तांकां आदार करपाक जाणटे आयिल्ले.
सो सगळ्यांच्या मनात तो विचार आता हळूहळू प्रलंबित जाला कारण सर आता ताजे परिणाम दिसपाक लागले ओके. 10 वर्सां पयलीं 5 वर्सां पयलीं गांव वाचोवया कितें परिणाम कितें परिणाम म्हळ्यार सर आता सगळ्याच गजालीचे शॉर्टेज जाले गांवचे गांवपण वचपाक लागला आमकां जी भिरांत दिसता की आमचे जी माणकुली घरां आसतली एक फर्स्ट फ्लोर सेकंड चड करून सेकंड फ्लोर अप टू आयज सर बिल्डिंगे जातात तातूंत फॅमिली येवन रावतात तातूंतल्यान संस्कृताय काबार जाली उदक बिदक ते सगळे शॉर्टेज आसात पूण गांवांतले मोरजे येवन दिल्लीवाल्यांक घरां घेवची कित्याक दिसता सर हांव ह्या बाबतींत अशें म्हणत की आतां मोरजीत न्ही जर पुराय पेडणे तालुक्यात मेळत थंय जमनी घेवन घरां बांदपाची विलास बांदपाच्यो ह्यो तांच्या मनात कित्याक लागून उपासता काय कळना एक तर तांकां दिसता की हांगा लिटिगेशन हांगा विरोध करपाक कोण ना सगळें मेकळें रान मेळ्ळां आमी फक्त कोणाक तरी आफोवप मिडलमॅन घेवप आनी तांच्या मार्फत हे जमनी घेवप आनी आपलो विला करप कितें करतात घरां बांदतात हॉटेलां बांदतात कितें करतात सर आतां मेरेन अशें दिसतालें की फक्त हॉटेल रिसॉर्ट बांदपा खातीर दर्यादेगेच्यो जमनी घेताले आतां विलास येवपाक लागल्यो मल्टी 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 स्टोरी बिल्डिंगय करपाचे प्रयत्न जावपाक लागले विलाज इतल्यो की ज्यो आमच्या सर्वसामान्य लोकांच्या अवेकेच्यो भायल्यो कोट्यांनी रुपयाच्यो विलाज ते आतां बांदतात आनी विकतात हे कोणा खातीर आमी खंय वतले सर तातूंतल्यान हे कॉन्ट्रॅक्टर किंवा हे बिल्डर कोण हे सर हे सगळे भायले असतात लोकल असतात भायलो जमनी गोंयकारांची विकती घेवप बिल्डर भायले जमीन विकासक भायले आनी विकती घेवपी भायले सगळे सर सामकें हांगा लोकल्सांक मोरजी गांवांत किंवा म्हज्या मांद्र्या गांवांत किंवा पेडणे तालुक्यान खंयचे तरी एका आमी एक अपुरबायचो 300 स्क्वेअर मिटरचो जागो किंवा चडांत चड 1000 स्क्वेअर मिटर जागो घेवन घर बांदपाचें सपन आमी पळयतात पूण आतां जे लाखो स्क्वेअर मिटर दोंगराचे दोंगर घेवन ते आमच्या भल्या खातीर येनात हो जर विचार जर आमी असो मनात करत न्ही सगळ्यांची सगळे लोक उठून उबे रावतले की हे म्हज्या खातीर करता हे जे विलास बांदतात जे अपार्टमेंट बांदतात ते म्हज्या गांवांतल्या लोकां खातीर जावचे ना म्हजी तांक ना सर ती घेवपाची पूण तांचो परिणाम म्हज्या गांवार पडटा ह्या विचारान जर आमी फुडें सरत जाल्यार ताका लागून आमी मयुराक सपोर्ट केलो ताका लागून आमी मुद्दाम मयुराच्या फाटल्यान रावले की मयूर तूं फुडें सरला बरी गजाल आसा आमी सगळ्यांनी हेजी देख घेवंक जाय कारण फुडलीं 10 वर्सां पेडणे तालुक्यान जर अशा प्रकारचो आवाज जावं जे कितें चल्ला ताका कायदो कानून कांय लागना अशें चलत जाल्यार आमी खंयच उरचे ना आनी आमकां आवाज उठोवपाची ही एक योग्य संद आसा ताका लागून मयुराक सपोर्ट करची गरज आसा एक्झॅक्टली सो तूं मेनली लढटा तुजो गांव सांबाळून दवरपा खातीर बिलकुल हय हां आनी आतां भायले येवन थंय घरां बांदून थंय रावपाक सोदतात रायट हां सो ह्यो थंय कितलीं बाबा घरां आसची कितले लोक गांवांत येवचे हाजे संदर्भात एक कितें प्लॅन तुमी केला कारण निमाणे लोकांकय कन्विन्स करचें पडटलें आनी एक चळवळीचो हो भाग कसो आसा की फक्त एक दोंगर वता दोंगरार घरा येता म्हणून विरोध करून चलचो ना सबंद तूं मांद्रे गांवांत रावपी एडवोकेट शहापूरकर अशे सगळे एकठांय जावन पेडणेचो एकूण एक आवाड पेडणे जमीन कितली उपलब्ध आसा टुरिजमाक कितली दितले एग्रीकल्चर कितली दवरतले आनी घरां बांदपाक कितली उपलब्ध करतले हाजे संदर्भात एक प्लॅन करचो पडलो ना अशें कितें तुमी चिंततात ना एक्झॅक्टली त्या हितून हांव कितें म्हणटा जे गांव आहा गांवाचो जो प्लॅनिंग आहा ते सरकार बसून थंय ऑफिसान बसून ते ठरोवंक शकना हे आमचे गांववाले आनी पंचायत तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन की गांव कसो आसूंक जाय खंयसर व्हाळ आसूंक जाय आनी ते व्हाळाक ड्रेनेज ह्यो गांव ठरयतलो आनी जर हे जर पावर जर गांवा कडेन ना जाल्यार सरकार थंयसर बसून गांवाचो डिझायन केल्लो टोटल फेलियर सिस्टम आसतले हांव म्हणिना की बाबा कोणी थंयसर येवन घरां बांदूंक जायना ऑब्वियसली हे आमी कांय कोणाक आडोवंक शकना पण तुमी घरां बांदा पण जो नेचर आहा नेचराक हार्म करूं नाका एनवायरमेंट जो आहा तसो तुमी राखा आतां जी शेतां आहा शेतांनी जर तुमी भर घालून थंयसर घरां बांदली जाल्यार शेतां टोटल डिमिनीश जातली म्हणजे प्लेईंग विथ इकोसिस्टम ह्यो जाल्लो आहा भाग म्हाका एक सांग शहापूरकर तुवें प्लॅन गोंयचो प्लॅन अभ्यास केल्लो आसा हय गोंयचो जो पळय कितें रिजनल प्लॅन आसा तातूंत भितर मोरजे गांवचें अस्तित्व कितें दाखयलां मोरजे गांवचें अस्तित्व सर अशें आसा की तातूंत चडांत चड जागा सेटलमेंट दाखयला मोरजीत न्ही आमच्या मांद्र्यानूय आमी दाखयला आमी कांय गजाली प्रपोज केल्ल्यो विलेज लेवल कमिटी जी आशिल्ली तातूंतल्यान ते सगळे तांच्यांनी अशें दाखयलां की एंटायर आमी हें मागलां म्हणून पूण आमी तो आतां हो जो रस्तो आसा रस्त्या कुशीक एक 80 मिटर पर्यंत सेटलमेंट झोन जावचो कारण हो वाडो वाडूंक शकता खूब सगळे वाड्यातल्या गांवांतल्या लोकांक आमी विचार विनिमय करून तो प्लान केल्लो पूण मागीर पळयत जाल्यार जशें जाय तशें जालेंच ना हितून एक हांव एड करूंक सोदता की आतां जर तुमी पळयल्यार एक झोनींग प्लॅन म्हणून काडलेलो आहा तितून फूल पेडण्या तालुक्याचो झोनींग प्लॅन जर पळयत जाल्यार 90% सेटलमेंट दाखयला आनी ओन्ली 10% कल्टिवेबल
ओके. हितून आनी तेणे रोड जे आहात 25 मीटर 15 मीटर. हांव म्हणटा गांवान 25 मीटर आमची रिक्वायरमेंटूच ना. हे जे तुमी एक्सपान्शन करून जर शेतां आनी जागे सगळे उडोवपाक लागले, ही आमची गांववाल्यांची रिक्वायरमेंट ना जाल्यार हे रोड वायडनींग करता कोणा खातीर? मोठे मोठे जे रेस्टॉरंट्स आहा आनी जे टुरिस्ट येता तेंच्या खातीर, जाल्यार गांवाचो विकास खंय तुमी उलयतात? गांवाचे जे इंटरनल रोड्स आहा ते तुमकां डेव्हलप करपाक इंटरनल रोड्साक तुमी म्हणटात फंड्स ना ऑर प्लॅनिंगान बसना, आनी हे वायडनिंगाक तुमी तोच फंड्स यूज करतात जे की आमची रिक्वायरमेंटूच ना. एक्झॅक्टली. सर हांगा एकच जर आनी एड करता की TCP ऑफिस जे आसा ताजो इतलो रोल म्हत्वाचो आसा. TCP ऑफिसान बसता, डेप्युटी टावन प्लॅनर जावं ताजें ऑफिस, पेडण्याचोच आमी पेडण्याचें उदाहरण घेया. ऑफिसान बसता, सगळें सँक्शन करता आनी सकयल धाडटा. 2011 सालान ऑनरेबल हायकोर्टान एक कलांगूटचे असोसिएशनान ऑनरेबल हायकोर्टाक अप्रोच जाली. चीफ सेक्रेटरीक डायरेक्ट केला की चीफ टावन प्लॅनरान किंवा प्लॅनर जो आसा डेप्युटी टावन प्लॅनर ताणें गांवान वचून पंचायती कडेन वचून इन्स्पेक्शन करून मागीर ताणें लायसनां इश्यू करची. खंयच फॉलो करना. रिजनल प्लॅन म्हणून कसो आसता तो करता आसतना फुडल्या 25-30 वर्सांची एक गरज लक्षात घेतली. गोंय वाडटलें, गोंयांक ट्युरिजमाची गरज निर्माण जातली. ते खंय खंय मेरेन आमी ट्युरिजम येवपाक दितले, कितली हॉटेलां जातली, कितले रेजिडेन्शियल एरिया जातले, सेटलमेंट कितले जातले, ह्या सगळ्या हाका लागपी हॉटेलां कितली जाय, तांकां रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कितले जाय, फुडें दर्यावेळेचें कितें जातलें, हाजो सबंद जो पळय कितें एक तवलनीक अभ्यास करून जो पळय प्लॅन तयार करप आसता, असो दयाला पेडणे तालुक्या संदर्भात. सर तातूंत आतां एअरपोर्ट आयलो तुमचो. येस, म्हाका याद आसा आमी 20 वर्सां पयलीं तुमच्या गांवांत गेल्ले, एक लोकां कडेन चर्चा करताले कांय पत्रकार, जाल्यार ते सांगताले की तुमी एअरपोर्टाक विरोध करनाका, आमकां विकास जाय म्हणटाले. तो हो विकास अपेक्षीत नाशिल्लो सर आमकां. हय. इनफॅक्ट त्या वेळाचेर जर वेवस्थीत जागृताय जाल्ली जाल्यार आमकां एक्चुली आमी खूब लेट जागे जाले सर, पूण जागे जाल्यात. मयुरा सारको यूथ जागो जाला. बरोबर. आतां सर म्हाका एक प्लॅनिंगाच्या वेळाचेर तुमी जेन्ना विचार मांडटाले त्या वेळार म्हाका याद जालें की आमच्या मांद्रेंत 1997 एक युवक आशिल्लो मांद्रे युवक संघटनेचो शिवकुमार आरोलकर. ताणें एक मिटींग आपयली आमच्या स्कुलान आनी ताणें सांगिल्लें की आमी गांवचो एक ब्ल्यू प्रिंट करया, खंय घरां आसतलीं, खंय घरां वाडटलीं. एक युवक तो सिटीजन आशिल्लो, तो एक जागृत सिटीजन. त्या वेळाचेर हांव एक रिपोर्टर, स्थानीक वार्ताहर म्हणून ते कवर करपाक गेलो. म्हज्या मनान प्रश्न आयिल्लो की हो कितें उलयता, आजून गांव कितलो व्हडलो आसा, बांदिनात लोकांक घरां. आतां त्या शिवकुमार आरोलकर सराची म्हाका याद येता की ताणें ब्ल्यू प्रिंटाचो विशय त्या 1997 मांडिल्लो. आयज मांद्रे गांवाक ताजी खरोखर गरज आसा. मांद्रेत न्ही, म्हज्या मांद्रे गांवाकूच न्ही, मोरजेन, हरमल, बाकीचे जे तिराखोल, बाकी सगळ्या गांवांनी ताची गरज आसा. सर आयज लोकसंख्या, गांवांतली लोकसंख्या ज्या ह्याटी वाडत चल्ला ती आमच्या गांवांतल्या गांवकारांची लोकसंख्या न्ही, ती विना भायले येवन सर तांकां सेटल जाले. मयूर शेटगांवकर, म्हाका सांगात तूं अशे तरेचो ब्लू प्रिंट केन्ना, आतां 2000 तूं म्हणटा 1997 एक्झॅक्टली जवळ 35 वर्सां पयलीं अशे तरेची मागणी जाल्ली तेन्ना ती जाली ना. आज सुद्दां वेळ वचूंक ना. बरोबर. फुडल्या 25 वर्सांत मोरजे किंवा पेडणे तालुको कसो आसचो आनी कसो आसपाक जाय हाजो एक ब्लू प्रिंट तयार करपाची मागणी तुमी कित्याक करना? ना बिलकुल. आमी आतां ह्यो जो झोनींग प्लॅन सरकारान TCPन जो काडला बसून की ओन्ली फक्त गुगल इमेजीस पळोवन, तर त्याच्या विरुद्ध आमी पंचायतीक आमी एप्रोच करपाचें प्लॅनिंग केल्लेलें आहा, जेणे करून जो गांव कसो आसतलो, फिशरीज खंय आसतले, जे की ट्रेडिशनल फिशरमॅन, जी ट्रेडिशनल पाथवेज जे आहा, जे ऑलरेडी आतां सगळे पाथवेज, जे ट्रेडिशनल पाथवेज, पारंपारीक जे रस्ते म्हणटात ते सगळे ब्लॉक जालेले आहा. सो ह्या कारणान ह्यो जो गांवाचो जो प्लॅन आहा ह्यो आमी अलॉंग विथ द विलेज पंचायतीन डिझायन करून सरकाराक फुडें दिवपाचो ही माझी मागणी आहा. ओके. म्हाका शापूर आमचो कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला. म्हाका तुजे कडेन एक क्लियर एक तुजी म्हाका थॉट ऑफ प्रोसेस जाय. तो असो की आतां अशे तरेची सरकारान एक विचारसरणी आयला, रिजनल प्लॅन केन्ना कित्याक जाय, ज्यो ज्यो कितें मागण्यो येता त्या प्रमाणे आमी ते प्लॅन पास करीत रावतले. तुजें हाचेर मत कितें? अजिबात ना सर. अशें जर ज्यो मागण्यो येतल्यो जर गांव आनी सगळोच ती स्थानीक एरिया काबार जातली. विदावट प्लॅनिंग जर कितें जाय जाल्यार आमचे जायते अशे गांव आसात, बिचीज आसात, ते पळोवचे की कशा पद्दतीन ते विकास करून बिल्डिंगे उदक, एका बिल्डिंगेचें उदक दुसऱ्याच्या दारान वता. सो प्लॅनिंग नासत जाल्यार गांव नेस्तनबूत जातले आनी सरकारान हाजेर येता तशें आमी मागण्यो पुराय करपाचो विचार सोडून दिवचो आनी प्रॉपर प्लॅनिंगाची आयज खरोखर गरज आसा. आमच्या पेडणे तालुक्यांतल्यान हो विचार फुडें सरूंक जाय. मयूर बाब, तुजे कडल्यान आमी सुरू केल्लें. मयूर शेटगांवकर गांवचो एक तरूण शेतकरी, ताका टुरिजमान वचून आपलो गांव शेणोवपाचो ना. ताका परंपरागत जी शेती, कृशी जे पळय आमचें काम चल्लां तें फुडें चलोवपाचें आसा. तूं खरोच
तुगेले शेती फुडें चलोवपाक खरोच बांदील आसा. येस बिलकुल आनी ह्याच्या वांगडा हांव खुबशे तरणाटे जे आहा तांकांय सुद्दां आमची टीम एक आहा की बाबा एग्रीकल्चर करपाचें कशें, आमचे Exactly. जमनी राखपाचें कशें, वॉट इज इकोसिस्टम, हें आमी कॅम्पेनींग करून प्रत्येक मनशाक नॉलेज दिवपाक आमची टीम सहमत आहा. व्हेरी गुड. आनी ते अपकमींग डेजान आमी इम्प्लिमेंट करपाचो सगळो प्लॅन केल्लो आहा. एक्झॅक्टली. मयूर शेटगांवकर, तुका हांव सामकें परबी दिता. तूं फकत जमीन सेव करपाक उबो रावना, जाल्यार तूं एक तत्व म्हणटा आनी तें तत्व अशें की गोंय हें पारंपारीक दृश्ट्या शेती प्रधान अशें आमचें राज्य आशिल्लें. कृशी, पर्यटन, घर बांदणी आनी एकूण जो पळय कितें तथाकथीत विकास ह्या हुंवारान गोंय ना जायत चलना. गोंयचे कितलेशे गांव ना जायत चल्ल्यात आनी गांव ना जाल्यार आनी गोंय खंय उरतलें, आनी गोंय उरलें ना जाल्यार गोंयकार खंय उरतले. होच प्रश्न आमी परत मांडटात आनी म्हत्वाचो मुद्दो तो होच की आमकां आमचे गांव सांबाळून दवरपाचे आसात. कारण गांव जर उरले ना जाल्यार अशे तरेचे भायले जी पळय ही जी पळय प्रेशर येत आसात आनी ट्युरिजमाच्या नांवान किंवा विकासाच्या नांवान प्लॅनिंग करिनासतना जमनी भायल्यांक विकून उडोवपाचें एक मोठें कारस्थान शिजता. ताज्या आड आज एकलो उबो रावला, पूण ताज्या फाटल्यान जर लोक उबे रावले जाल्यार गोंयचे गांव आमी सांबाळूंक पावतले. तुमी दोगूय जाण आमच्या स्टुडियोन आयले आनी तुमी कांय म्हत्वाचे मुद्दे मांडले. तुमकां दोगूय जाणांक हांव तुमचे उपकार मानता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV.